दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी एनडी अगरवालाची बदली करप सरकाराक जमना जाल्यार भाजपा सरकारान घरा बसचे अशें काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स म्हणटा। जिल्लोधिकारी पिट्टा म्हूण दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयाचे कर्मचारी फाटल्या 5 दिसां सावन धरण्याक बसतात। ह्या कर्मचाऱ्यांक शेनवारा गोंय सरकार कर्मचारी संघटनेच्या तालुका मुखेल्यांनी तेंको दिलो। दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकारी कार्यालयाचे कर्मचाऱ्यांनी ऑफिस सुटले उपरांत कार्यालया भायर मंगळारा सावन धरण्याक बसतात। मात ह्या कर्मचाऱ्यांनी कामात अडमेळ हाडूंक ना। काँग्रेस आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान ह्या कर्मचाऱ्यांक तेंको दिला। गेले 5 दीस आमी हांगा सदांच तेजे नांवाचो शंख मारता फुकता की ह्या माणसान हांगसरलो वचचो म्हणून चले जाव करीत आहा ताका नहीं चलेगी दादागिरी म्हणटा ताका अशें करून तेजे धिक्कार करता आनी गव्हर्नमेंट अजुनूय ताका काडना। गव्हर्नमेंटान अजून तरी आनी वेळ काडनासतना ताका बेगोबेग हांगसरलो ट्रान्सफर करपा जायो ना जाल्यार आमी हें एजिटेशन हे कंटिन्यू दवरतले कित्याक तेणें इतले त्रास केल्या की ते सोंसपाचे भायर आसा आनी कशें शक्य जावचें ना। मुळात आमी तेजी पयलीं एक्सटेन्शनच काडपाक मागलें जानेवारीच्यान गेल्ले डिसेंबराच्यान मागता। फुडली स्टेप जो पर्यंत हांगसरल्यान ताका काडना तो पर्यंत आमी सदांच तेजे धिक्कार करतले कित्याक आमकां तो आज हांगा हांकां सपोर्ट दिवपाक बाकी तालुका चेअरमॅन आयिल्ले आसा, फोंडे चेअरमॅन आयिल्ले आसा, सांग्यावयले चेअरमॅन आयिल्ले हांगा वास्कोचे लोक हांगा आयिल्ले आसा तांकां मातसो टेका दिवपाक। हेजे पयलीं एज्युकेशनाच्या धांवडावन घातलो हेच कारणां खातीर ते वयते थंय तेजे कंप्लेन प्रिंटींग प्रेसांत तेजी कंप्लेन Then he was opposition leader, he was shouting extension कित्याक काय म्हणून आनी गोंयकार मेले गोंयकार मेले आनी नाय गोंयकारू we are not competent enough to bring one Gandhi. I had used that word Gandhi, again I am using Gandhi. If this government is insensitive to the sentiments of the people, it's time this government has to go. It is I am not saying it. I am not saying it politically. I am making a statement as an Aam Aadmi. Because whenever issue, I have raised the issue of the JMC, Parsekal, the health minister, is laughing at me. Now collector's issue when I raised, Parikar was laughing at me. Now the whole staff is laughing at Parikar. रिपोर्टर समीर भट, प्रुडंटा खातीर। आय लीग सर्तीन शेनवारा जाल्ले मॅचीन स्पोर्टिंग क्लब दी गोवान मोहन बागानाक 2-8 एका गोलांनी हारयले। ही मॅच कोलकातान जाली। स्पोर्टिंगाचो कॅप्टन बोयमा कार्पेन 2 गोल मारून आपल्या पंगडाच्या जैतान म्हत्वाचो वांटो घेतलो। स्पोर्टिंगाचे आतां 4 मॅचींनी 7 गूण जाल्यात आनी ते लीग टेबलान 5व्या सुवातेर आसात। जाल्यार मोहन बागानाक ह्या आय लीग सिजनात अजून एकूच जैत मेळूंक ना आनी तांचे फकत 2 गूण जाल्यात। Between the central defenders, Boima controls the ball beautifully, shields it away from Sandeep Nandi. What Sandeep Nandi committed there, and a lovely outstep, he frees himself up and then into an empty goal. Brilliant finish. Looking for a victory here in this Airtel I-League match, down by a goal, a lovely free kick, the counter. This is an opportunity for Mohun Bagan, can they score? Rani coming back after the injury. Long layoffs in last season, and Dawson Fernandez, the boy from Salgauka, onto Boima Karpe, could be dangerous. Boima, and there goes the goal, number 2 for Sporting Club de Goa, and could be the coffin in the Mohun Bagan, the nail in the Mohun Bagan coffin, and Boima is amused. Can he get one back? And a claim for a handball, yes. Santosh Kumar quickly pointing to the penalty spot. There he goes for the penalty. Neatly places it. Dawson there. Dawson, he would play out time. Cajutan, will he centre? Or would he go more lateral? Finally Ravinda, not making the best of passes. Denson Devadas, 5 minutes, 16 seconds added. Referee looking at his watch, and there goes the long, finally, the Spanish coach Oscar Bruzo. नातलां 2 म्हयन्यांचेर आयल्यात। नातलांची तयारी नेटान चालू जाल्या। हो उत्सव मळो की केक आयलोच, ताका लागून वेगवेगळ्या सुवातींनी केक मिक्सिंग सुरू जाला। पणजेच्या फिदाल्गो हॉटेलान केक मिक्सिंग कार्यावळ जाली। पळयात ताची एक झलक। Jingle bell, jingle all the way.
cake mixing ceremony at Fidalgo, where all our regular guests has poured the liquor into the fruits, which has been mixed together with different hands, putting in their all love for the coming Christmas 2013. This will be now soaked for 2 months, and then the beautiful Christmas cake and pudding will be made with same. It's done every year to bring the harmony and luck and goodwill for the season. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.